नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोकणी खबरापत्रांत तुमकां सगळ्यांक येवकार. पळोवया आयची खबरो. राज्याचे खनिज धोरण निश्चित केल्ल्या कारणान ह्या धोरणाच्या आधारान कमी दर्जाच्या खनिजाक मागणी आसा. ह्या मागणेक लागून डंप धोरण निश्चित केला. ह्या कमी दर्जाचो डंप प्रोफायल स्टडी करपाक आमी इंडियन ब्युरो ऑफ मायन्स हांकां घेतल्या. IBM आपलो अहवाल मायनिंग खात्याक सादर करतकूच मायनिंग मालाचो निर्यात करपाक सरकार मुखार सरतले अशें उतर मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी विधानसभेत दिला. आमदार वेंझी विएगस आनी विजय सरदेसाय हांणी प्रश्नसत्रांत विचारिल्ल्या प्रश्नाक ते जाप दिताले. पॉलिसी करण्या फाटीमागचो दोन उद्देश आसा. एक, लो ग्रेड आयर्न ओरा डिमांड आसा आनी ताच्या खातीर लो ग्रेड आयर्न ओर हांगासलो वचूं शकता. डंप्स जे आसा पळय न्ही तेजो प्रोफायल स्टडी करपा खातीर IBMक आमी ऑन बोर्ड घेतला. प्रोफायल जेन्ना स्टडी करतले तेजी क्वॉलिटी, क्वॉन्टिटी, कंटेंट हे सगळे जेन्ना समजतले ओके तेन्नाच तो आमकां डंप ऑक्शन करपा खातीर आमकां उपयोगाक येतले. तिसरी गजाल, हे प्रायवेट लँडाचेरूय आसा, गव्हर्मेंट लँडाचेरूय आसा, कम्युनिटी लँडाचेर आसा, लिजा भायर आसा. आमी जेन्ना हे डंप वेकेट करतले, थंयच्यान काडटले तेन्ना ती लँड जी आसा पळय न्ही ती परत एकदा रियूजाक येतली. सांगून एग्रीकल्चरानूय बी पयलीं डंप अशें घातलेले आसा. ती जर फाल्यां सकाळीं आमी बेस्ट आतां माती उबी आहा बेश्टी ती जेन्ना काडली तेन्ना ही लँड जी इतकी म्हणजे इट इज अ लॅक्स ऑफ स्क्वेअर मिटर ऑफ द लँड ही परत आसा तशी एक तर कल्टिवेशनान येवं शकता. फाल्यां सकाळीं थंय काजी रोवपाक शकता. कारण टू एग्रीकल्चरिस्ट यू कॅन सजेस्ट गूड म्हणटा तशें फाल्यां कितें करपाक शकता आनी कितें ना तें. राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थेन दिल्ल्या अहवालाच्या आधाराचेर मांडवी, जुवारी आनी शापोरा ह्या न्हंयच्या पात्रांतल्यान रेंव काडपाक सुरवात करतले. हाका लागपी हेर कायदेशीर प्रक्रिया पुराय करपाक 1.5 म्हयनो लागतलो. त्या उपरांत राज्यांतलो रेंव वेवसाय कार्यशील जातलो अशी माहिती मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी विधानसभेत दिली. अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या आयज निमण्या दिसा आमदार क्रूज सिल्वा हांणी विचारिल्ल्या प्रश्नाचेर मुखेलमंत्र्यांनी जाप दिली. स्टडी करपाक लायली आनी तो रिपोर्ट जो आहा तो सबमीट करपाक लायलो. शाफोरा रिवर आसतली, परत मांडवी आसतली, जुवारी आसतली, ह्या रिवरांचे रिपोर्ट जे आसा पळय न्ही ह्या रिवरांचे रिपोर्ट दिल्या. एनवायरमेंट क्लियरन्स करपा खातीर कलेक्टर सावथ आनी कलेक्टर नॉर्थ हांच्यांनी एप्लाय केला. म्हाका दिसता फुडलो 1 म्हयनो तो 1.5 म्हयनो वयतलो जेणे करून आमकां तांकां ऑफिशियली लायसन्स तांकां दिवन ही ऑफिशियली रेंव चालू करपाक. मीनवायल आमी डायरेक्टर ऑफ मायन्साच्या वतीन जी भायली रेंव म्हणजे स्टेटीन जी रेंव येता आयदर कर्नाटकांतल्यान किंवा महाराष्ट्रात जी लिगल सेंट थंयच्यान येता तांच्यांनी DMG कडल्यान पासीस घेवन ती रेंव जी आसा ती स्टेटीत हाडची जेणे करून स्टेटींतलो रेवेचो रेट सेंड रेट हो कंट्रोल उरपाक जाय. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आयज पुराय गुजरातांत प्रधानमंत्री आवास येवजणे सयत सगळ्या आवास येवजण्यां खाला बांदिल्ल्या 1,30,000 परस अदीक घरांचे व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगाच्या माध्यमांतल्यान लोकार्पण आनी शिलान्यास केलो. राज्याच्या सगळ्या विधानसभा क्षेत्राच्या 182 सुवातार आयोजीत विकसीत भारत विकसीत गुजरात कार्यावळी वेळार वेगवेगळ्या सरकारी येवजण्यांच्या लाभार्थ्यांकडेन संवाद साधलो. बनासकांठाच्या बिसात जाल्ल्या मुखेल कार्यावळीन मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल हांणी वांटो घेतलो. ह्या राज्यव्यापी कार्यावळीन आवास येवजण्यां सयत वेगवेगळ्या सरकारी येवजण्यांच्या लाखांनी लाभार्थ्यांनी वांटो घेतलो. आज विकसित भारत विकसित गुजरात एक बहुत बड़ा अभियान शुरू हो रहा है और जैसा मुझे बताया गया गुजरात की सभी 182 विधानसभा सीटों पर एक साथ गुजरात के हर कोने में लाखों लोग टेक्नोलॉजी के माध्यम से जुड़े हैं. विकसित गुजरात की यात्रा में आप सभी लोग इतने उत्साह से शामिल हुए हैं. मैं आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं. लोकसभा वेंचणुके मतदारांमदी जागृताय करपाक फाल्यां भारतीय जनता पार्टीन गांव चलो अभियान आयोजीत केला. पक्षाचे सगळे मंत्री, आमदार, कार्यकर्ते प्रत्येक बुथार वचून मोदी सरकाराविशीं मतदारांक माहिती दितले. गांव चलो अभियान समितीचे निमंत्रक मंत्री सुभाष फळदेसाय हांणी ह्या अभियानाविशीं माहिती दिली.
समितीच्या सहनिमंत्रक आमदार डॉक्टर देविया राणे, संकल्प आमोणकर, प्रेमेंद्र शेठ आणि भाजपाचे म्हणयारे प्रेमानंद भांबरे ह्या पत्रकार परिषदेक हजर आशिल्ले. भारतीय जनता पार्टीतर्फे संपूर्ण देशव्यापी गाव चलो अभियानाची सुरुवात सगळ्या संपूर्ण देशांत भितर जाल्ली आसा आनी ताचोच एक भाग म्हणजेच गोंय राज्य. आणि गोंय राज्यान भितर जरी हे अभियान 4 तारीख ते 11 तारीख पर्यंत चलपाचे आशिल्ले, पण गोंय राज्यान आदरणीय पंतप्रधान हांची भेट 7 तारखेर हांगा जाली. ताच्या नंतर विधानसभा अधिवेशन जाले. म्हणूनच आम्ही थारायिल्ले आसा की आमचे प्रामुख्यान गाव चलो अभियान या संपूर्ण गोंयां भितर 1723 बूथ आसा. त्या 1723 बुथाचेर एकाच बरोबर गाव चलो अभियान जातले. एखाद्या वेळ खंयच्याय गांवां भितर कसली अशी इमर्जन्सी आसा जर जाय जाल्यार 10 तारखेर जावपाक शकता किंवा 12 तारखेर एक्सटेंड जावपाक शकता. पण 95% ऑफ गोवाज सिंगल डे. लोकसभेन आयज इतिहासीक श्रीराम मंदिर निर्मणी आणि श्रीराम लल्लाच्या प्राण प्रतिष्ठापनेचेर चर्चा जाली. भारतीय जनता पार्टीचे खासदार डॉक्टर सत्यपाल सिंग हांणी ह्या भासाभाशेत सुरवात केली. राम मंदिर भारताच्या कोट्यांनी लोकांच्या आस्थेचे प्रतीक आसा अशें तांणी सांगलें. भारताच्या जनतेची सगळ्यांत व्हडली वळख मनीसपण आसा अशें काँग्रेसीचे गौरव गोगोय हांणी म्हळें. देशांतले मागासवर्गीय, वंचीत आनी अल्पसंख्यक रामराज्याच्या विचारान खोशी आसात काय ना हाचो विचार करपाक जाय अशेंय गोगोय हांणी म्हळें. राम मंदिर निर्माण आंदोलनाचो आपूण वांटो जावन आपूण भाग्यशाली थारला अशें ग्रामीण उदरगत राज्यमंत्री साध्वी निरंजन ज्योती हांणी म्हळें. पुलिसांच्या फारपेटीन मरण आयिल्ल्या कारसेवकांचेरूय गोगोय हांणी उलोवप केलें. उलोवपाक जाय साध्वी निरंजन ज्योती हांणी सांगलें. 22 जानेवारीचो दीस इतिहासीक दीस थारला. अन्याया आडच्या लढाईचो, आंदोलनाचो निमणो दीस थारलो. न्यायाची लढाई हांगा पुराय जाली अशें केंद्रीय घर मंत्री अमित शाह हांणी सांगलें. प्रवक्ता बनने का भी सदन का दायित्व है और आज ये हुआ. इतले मजगती देशाच्या अर्थवेवस्थेचेर जारी केल्ल्या श्वेतपत्रिकेचेर राज्यसभेत भासाभास जाता. भाजपाचे सुशील मोदी हांणी यूपीए शासन काळान अनियमितताय आनी घोटाळ्यांत काँग्रेस फुडाऱ्यांचो वांटो आशिल्ल्याचो मुद्दो. फाटल्या 10 वर्सांत नरेंद्र मोदी सरकाराचेर कसलोच आरोप जावंक ना अशें तांणी सांगलें. यूपीए शासन काळांतल्या चुकीच्या धोरणाक लागून बँकिंग क्षेत्राचेर प्रतिकूल प्रभाव पडलो अशें तांणी सांगलें. येता त्या लोकसभा वेंचणुके आदी नागरिकता दुरुस्ती कायदो म्हळ्यार CAA लागू करतले अशें केंद्रीय घर मंत्री अमित शाह हांणी सांगलां. ET नांव वैश्वीक वेपार संमेलनात ते उलयताले. हो कायदो नागरिकता दिवचे खातीर आसा आनी ह्या कायद्याक लागून कोणाचीच नागरिकता वचची ना अशें तांणी सांगलें. बिगर मुस्लीम स्थलांतरितांक भारतीय नागरिकता दिवप हो ह्या कायद्याचो हेत आसा अशें तांणी सांगलें. डिसेंबर 2019 वर्सा संसदेन हो कायदो संमत जाल्लो. चाहते थे उस वक्त कांग्रेस पार्टी का वादा था कि आप धीरे धीरे आइए, आप जब भी आओगे भारत में आपका स्वागत है, आपको नागरिकता दी जाएगी. देशाच्या स्वातंत्र्याची 75 वर्सां मनोवपाक 3 दिसांचो अमृत युवा कालोत्सव आयोजीत केला. तातूंत संगीत, नाच, नाटक, लोककला आनी जनजातीय कलेचे सादरीकरण जातले. संगीत नाटक अकादमीन कला आणि संस्कृती संचालनालय आणि कला अकादमीच्या जोड पालवान हो महोत्सव आयोजित केला. ह्या महोत्सवांत कार्यशाळा जातल्यो. 10 ते 12 फेब्रुवारी मदीं कला अकादमीन हो महोत्सव आयोजित केला. संगीत नाटक अकादमीच्यो अध्यक्ष डॉक्टर संध्या पुरेचा हांणी ह्या महोत्सवा विशीं माहिती दिली. The Amrut Yuva Kalotsav, which is going to be organized here, it is in the series of 75 days festival in all over India. This is the 21st state, and the 73, 74 and the 75th, the finale festival is organized where the brimming youth is all over, and it is the dream of every youth to be a part of a Goa and to visit the Goa, and that is why the Goa is selected as the final venue to be presented the Amrut Yuva Kalotsav. The Amrut Yuva Kalotsav is an expression of the youthful energy with which India is brimming today,
and it is being envisaged as a series of the events which we started in the Kalakshetra, that is in Chennai. Then we went into the very different 20 states, and everywhere the young artists were welcome. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्यो खबरो आता तुम्ही सामाजिक संकेतथळाचेरूय पळोवंक शकता। ते खातीर आमच्या फेसबुक पेज DD न्यूज पणजी, एक्स हँडल @DD न्यूज पणजी आणि यूट्यूब चॅनल DD न्यूज गोवाचेर पळोवपाक शकता। तशेंच DD गोवा आता चॅनल आता टाटा प्ले चॅनल क्रमांक 1995, DD फ्री डिश चॅनल क्रमांक 97 आणि डिश TV चॅनल क्रमांक 1228 चेर पळोवंक शकता। इतल्यान खबरापत्र हांगा सोंपता। परत मेळुया सांजे 6:30 वरांच्या खबरापत्रांत। नमस्कार।